सुप्रीम कोर्टाच्या 7 फेब्रुवारीच्या अर्दीप्रमाण 88 मायनिंग लिजा रद्द जाल्ल्यान 15 मार्चा सावन गोयचे मायनिंग बंद पडला। मायनिंग बंदी उपरांत परिस्थितीचो नियाळ घेवंक प्रुडंटान मायनिंग वाठारांतली भोंवडी केली। उत्तर आनी दक्षिण गोयचो मायनिंग बेल्ट प्रुडंटान पिंजून काडले उपरांत थंयचे परिस्थितीचेर ही मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टाची खबरामाळ। आयचो रिपोर्ट पाळी कोठंबी मायनिंग बेल्टाचेर। पाळी आणि कोठंबी म्हणजे गोयच्या मायनिंगाचो उगम। गोंयांतलो पयलो मायनिंग प्लांट सुरू जाल्लो तो पाळी ह्या गांवांत। पाळये आणि कोठंबी ह्या गांवांनी एक भोंवडी मारल्यार आपोआप थंयचे परिस्थितीचो अदमास येता। एका तेंपार मायनिंग मशिनरी आनी ट्रकाच्या आवाजान दीस रात गजबजपी हो वाठार आज थंड, बेकार, कळमेल्ल्या ट्रकांच्यो वता वता थंय राशी। हे चित्र सगळे कितें तें सांगता। मायनिंग बंदी उपरांत पाळये कोठंबी कितें जाल्या ते हो थळावो मायनिंग डिपेंडंट उपसरपंच महेश गांव विस्तारान सांगता। पाळयेची परिस्थिती अशी आसा, पाळये सगळे लोक आमचो पुर्वजां पासून धंदो सगळ्यात पयलीं पाळये मायन चालू आसता। 1953 चौगुलेची मायन चालू जाल्ली। चडशे लोक गाडयांचेर अवलंबून आसा। पाळी पंचायतीक डिझेल सोंपल्यान वखदो येता, आतां वखदो सुद्दां येना सरकाराचो। त्या खातीर पंचायत चलोवची की हें जाल्या, कितें जाल्या त्रास जाता। त्या खातीर पाळयेची अत्यंत बिकट परिस्थिती आसा, कित्याक पाळये चडशी मायनिंग म्हणटा पाळयेन आसा। त्या कारणान ते आमकां उदक हे बसी बी सगळ्यो सप्लाय करताले। आतां तेंचे कामगारूय काडले, ते म्हणटा आमच्या कडेन लीज ना आनी बसी आनी जीपी आनी उदक टँकर दिवं कश्यो म्हणटा। त्या खातीर सरकारान म्हाजी विनंती आसा, बेगीनच्या बेगीन मायनिंग चालू जावपाक जाय। जो युवा वर्ग हें पडला, बेकार पडला, तो व्यसनाधीन जावन आपलो संवसार उद्ध्वस्त करपाचो येतलो। आनी बाकीचे स्थायीक जाल्ले लोक आसा तेंच्या कडेन जमनी ना। ह्या सिजनान म्हणटा ते सप्टेंबर ऑक्टोबरान मायनी चालू जावन पुर्वरत आमच्यो गाडयो चलपाक जाय। जेन्ना 2012 मायनी बंद जाले, तेच्या उपरांत परत थोड्या दिसांनी चालू केले, तेन्ना लोकांनी आपल्या बायलाचे दागिने किंवा दुसऱ्या बँकांसून लोन घेवन परत सारखे करून परत ते आनी रिणांत पडले आनी अकस्मात बंद जाल्ल्या कारणान कितें जालें ते आनी नुकसानीन जाले। तेन्ना हांव सरकारा कडेन विनंती करता, ही मायन बंद जाला हे कोर्टाच्या डिसिजनामुळे, तेन्ना अश्यो मिटिंग्यो किंवा बोवाळ घालून कांयच फायदो जावचो ना। तेन्ना गोंयांतले कांय जे कायदे पंडीत तज्ञ आसा, दिल्लींतले जे तज्ञ आसा, तांकां एकत्र घेवन बसून मायन ओनर हे सगळ्यांनी एकत्र येवन हो चर्चेच्या माध्यमातून हो विशय सोडोवपाक जाय। हेचेर राजकारण करूं नाका, कारण हेचेर बारीक बारीक मनीस हेचेर अवलंबून आसा। एका टायमार दिसाक 250 रायस प्लेटी खपताल्यो। आयज मायनिंग बंदी उपरांत 2 प्लेटी सुद्दां वचून कुस्तार। फाटली 3 दशकां ही खानावळ चलोवपी विठ्ठल देविदास म्हणटा। चालू असल्याने व्यवसाय आमचो असो 11:30 स्टार्ट जाताले आमी दिवपाक। ड्रायव्हर जावं अशे मायनिंगांतले मेकानीक बिकानीक अशे तेंचे बेगीन शिफ्ट आसता चालू न्हू, तेन्ना बेगीन जेवन वचपाचें म्हण तेंचे 11:30 स्टार्ट जाताले। ते जवळ जवळ 4:30 बसून जेयताले आनी आमकां 4:30 तरी आमकां जेवण आमच्या पोटान वयतालें। आनी आतां मायनिंग हें बंद जालें आनी आमी इतल्या त्रासान पडल्या, सामकी परिस्थिती बिकट जाल्या। तेन्ना भरपूर गिरायक आसताले। जेन्ना मायनिंग चालू आसलें ना तेन्ना 250-300 अशे प्लेटी वयताल्यो। आयज मायनिंग बंद जाल्या उपरांत आतां 2 प्लेटी वचना अशी इतली परिस्थिती। मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टाचे माळेंत आयचो हो रिपोर्ट पाळी कोठंबी मायनिंग बेल्टांतल्या परिस्थितीचेर। फुडली भोंवडी कोडले आनी धार बांदोड्या। विधानसभेत फ्लोर मॅनेजमेंटाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकराची बीजेपीचे आमदार मंत्र्याबरोबर बसका जाली। अमेरिकेसावन आयल्या उपरांत सगळ्या आमदार मंत्र्याबरोबर ताची ही पयली बसका। पर्रीकरान कितें कानमंत्र दिला तो कोणूच उलोवन दाखयना। मात 14तले पर्रीकार धरून 9च आमदार बसकेक पावले। विधानसभेत बीजेपी परस काँग्रेसीचो आंकडो मायज, तातूंतच बीजेपीचे दोग-तीग दुयेंत। अमेरिकेसावन आयल्या उपरांत आमदार मंत्र्यांबरोबर घेतिल्ली मुख्यमंत्री पर्रीकाराची ही पयली बसका। विधानसभेचे कामकाज आनी आमदारांच्या कांय प्रश्नांचेर चर्चा जाली म्हूण भलायकी मंत्री राणे सांगता। मात आमदारांच्या त्या प्रश्नांनी मायनिंग, नुस्त्यांचो वा नोकऱ्यांचो विशय खंय आयिल्लो ना। काय ना आयज मिटींग आशिल्ली फक्त मुख्यमंत्रीक मेळपाक आनी जे कितें विशय असेंब्ली संबंधी कितें आमचे पर्सनल कितें विशय आसा
बेसिक ऑन असेंब्ली, नथिंग एल्स. जॉबाचे काहीच ना डिस्कशन, काहीच ना डिस्कशन वॉज बेसिकली ऑन असेंब्ली मॅनेजमेंट अनदर थिंग. काय ना फिश इशू कसलो. ग्लेन टिकलो म्हणटा लायटी सारकेले विषय बसकेत आयले. Nothing of flow management. Normally, how assembly goes on, the normal practice will be carried on. Number one. Number two, whatever issues we had, we discuss with our CM. Whatever issues are going, like whatever issues, like what is, like electricity issues, which has been looking into it. We had meetings with all the power secretary, Mrs. Nila Mohan, those issues, and various other MLAs have spoken. So it was just a casual meeting because we have not met him now after his treatment. I mean, like a young man. So that's what we had called for them. Mining chair, ना त्याचे mining chair काय नसतं. फ्लोर मॅनेजमेंट किती झाले कसे की नाही. Floor management in sense. Opposition अटॅक केलं जाल्यार कशें टॅकल करतात. आमकां अटॅक कितें हेंच्या बाबतींत करतले. Our government has been totally clear in all fronts. So let them try, then we will respond to them. Our minister will respond to them in the right direction. बसकेक मुख्यमंत्री धरून 9 आमदार पावले. येवंक नाशिल्ल्या 5 दोग दुयेंत. 14 9 पावले. फ्रांसीस डिसोजा, मायकल लोबो, प्रवीण जाटये, पांडुरंग मडकयकार आणि कार्लोस आल्मेदा. मनोहर पर्रीकर बीजेपीच्या बसकांनी काँग्रेसीच्या आरोपांक ताबडतोब जापो दियात म्हूण कार्यकर्त्यांक एकसारको सांगीत आसता. विधानसभेत बीजेपी परस काँग्रेसीचे आमदार मायज, तातूंत बीजेपीचे दोग तीग दुयेंत. आता विरोधी काँग्रेस केन्ना नीती आक्रमक जाली आणि मंत्र्यांकडेनूच सातिस्वेत करपी जापो नासल्यार प्रसंगाक फ्लोर मॅनेजमेंट सारको जाय म्हूण खंयी बसका. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. मुळावें शिक्षण शिकोवंक डीएड टिचरीकूय प्राधान्य दिवचें. बीएडाक न्ही म्हूण सुमार 170 डीएड भुरगीं सीएमओ मेरेन पावली. परवरे सरकारी स्कुलाचे गेटी भायर तांणी घोशणा दिवन सुरू केल्यो. ती मुख्यमंत्र्याक मेळपाक म्हूण आयिल्ली. सीएमओन सीएम बिजी म्हूण सांगून निवेदन घेवन भायर धाडली. ऑल गोवा डीएड ट्रेन टिचर्स युनियनाच्या वतीन आज आमी हांगा सगळे अख्ख्या गोंयच्यान हांगा जमलेली आसा. आज एक आमी हांगा सीएमाक रिप्रेजेंटेशन दिवपाक आयिल्ले आसा. एक्चुअली आमकां अपॉइंटमेंट मेळूना, तरी आसतना आमी ऑन रिक्वेस्टाचेर आमकां हे रिप्रेजेंटेशन दिवपाक मेळटा खातीर पळयतली, कारण आमी अपॉइंटमेंट मागलो जाल्यार तो आमकां मेळूना. सो हितून बेजिकली आमी आमचो जो इश्यू आसा, हे सगळे आसा ते डीएड ट्रेनिंग घेतलेले सगळे भुरगे आसा. जवळ जवळ 2008 ह्या वर्सांतल्यान तेणी डिग्री घेवन ते घरा कडेन आसा. मेन म्हटल्यार फाटल्या वर्सांनी कितलेशेच प्रायमरी सेक्शना खातीर जे जॉब हांगा डिक्लेअर जाले, तितून पळोवंक गेल्यार बीएड जेंच्यांनी बॅचलर डिग्री केल्या ह्या भुरग्यांक थंय चान्स मेळ्ळो. आनी आमी हांव रिप्रेजेंटेशन आतां आज दिवपाक ना दिवंक ना अजून, आतां वचून आमी दितली. पळोवया की कितें आसा. सीएमाक आमी हितून सारकें बरयल्लें आसा की जे रिक्रुटमेंट रूल आसा, एज पर द रिक्रुटमेंट रूल आसा, तितून प्रायमरी सेक्शना खातीर फक्त डीएडांचे यू कॅन रिक्रूट ओनली द डीएड. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.